गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था गंभीर जाल्या असो आरोप अमित पाटकरान केला। राज्य बनाना रिपब्लीक सारखे जाला आनी प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळा असो दावो तांणी केला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य तस्कराच्या हातात दिला असोय आरोप तांणी केलो। हणजूणच्या आवारात शिंदळकी व्यवसाय चल्ला। सुमार 4000 शिंदळकी व्यवसाय करपी आसात, तांकां मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे, काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान टीप दिल्या। गोयचे कायदो आनी सुवेवस्था सामकी कोसळपाच्या मार्गार पाविल्ल्यान विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या। गोंय आदी पर्यटनाक लागून फामाद आशिल्ले, आता ड्रग्स, मर्डर, बेकायदेशीर व्यवसाया खातीर जाल्ल्याचो आरोप पाटकरान केलो। गोंय हे बनाना रिपब्लीक जाला, मुख्यमंत्र्याकच खबर ना आयज तो शासन चलयता काय गोंय विकला ते। हालीं शिंदळकी व्यवसाय उक्ताडार आयला ते फकत ट्रेलर आसा। अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या आवारात व्हडा प्रमाणात शिंदळकी व्यवसाय चलता। सुमार 4000 शिंदळकी व्यवसाय करपी थंय आसात। मुख्यमंत्र्याक कापास्ताद आसा जाल्यार तांकां धरचे अशी टीप काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दीत सध्याच्या सरकाराक बरेंच उजरावन काडले। सकयल्या पावंड्या सावन उंचेल्या पावंड्या मेरेन डबल इंजिन सरकार आसा जाल्यार गोंयांत ड्रग्स येता कशे असोय प्रस्न पाटकरान केलो। गोंयांत न्हांवपी थळांचेर बुडून मरण आयिल्ल्या पर्यटन थळांचेर लायफगार्ड आनी पुलीस गस्त वाडोवची असोय सल्लो दिलो। आता सरकार कशे आनी कितें पावलां उबारतात हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा। गोवा म्हणटा बनाना रिपब्लीक जाला। गोवा हे प्रमोद सावंताच्या अंडर, प्रमोद सावंत डजंट नो की आज तो गव्हर्नन्स करता काय गोंय ताणें विकलें। दॅट इज जस्ट अ ट्रेलर। तुवें पळय पळयलां न्ही तें प्रॉस्टिट्यूशन, दिस इज अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग। फाटल्या दिसांनी जेन्ना गूड फ्रायडे दिसा जेन्ना ह्या सरकारान एक इव्हेंट हांगा हाडलो, इंटरनॅशनल आर्टिस्ट जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मॅसिव प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता आनी जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा इज द मोस्ट रिचेस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर इन एंटायर गोवा। आज आनी एक तुका हांव थोडे इनपूट दिता। आता अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या वाठारान देर आर रफली अबाउट 4000 प्रॉस्टिट्यूट्स आहेत। प्रमोद सावंताक आनी एक टीप दिता, कापस्ताद आसा जाल्यार वच आनी तांकां धर। आता फनियस्ट पार्ट इज जे बाबडे तोंड ते व्हिडिओन पळय कोणे मिडिया भावांनी घातलो आनी ते कोण 4-5 लोक पळय थंय व्हिडिओन दिसता, तांचेर हे सरकार FIR फायल करता। अरे FIR फायल करपा आशिल्ली प्रमोद सावंताचेर, FIR फायल करपा आशिल्ली रोहन खोंट्याचेर। गोंयचे गोवा वॉज नोन एज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन फॉर टुरिस्ट। आज गोंयान वी आर नोन फॉर रेप, मर्डर, ड्रग्स। आज म्हाका सांग गोंयान ड्रग्स येता खंयच्यान? तुमी सांगता की आमचे डबल इंजिनाचे सरकार आनी जेन्ना लोवर गव्हर्नन्साचेर येता तेन्ना तुमी सांगता आमचे ट्रिपल इंजिन सरकार। सेंटराक तुमी आहा, स्टेटाक तुमी आहा, पंचायती तुमच्यो, ZP म्हणटा तुमी तुमचे त्या वाठाराचे उलयता हांव, कलंगूट आनी अंजुना बागा। जाल्यार हे ड्रग्स येता खंयच्यान? दॅट मिन्स हे BJPचेच लोक सप्लाय करता अशें जालें ना। सो टुडे लॉ अँड ऑर्डर हॅज टोटली कोलॅप्स्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा। की आवय बापायन म्हणटा तो काळजी घेवपाक जाय भुरग्यांची। प्रमोद सावंतान विचार करचो, ताकाय भुरगीं आसा। आनी म्हाका दिसता हें कर्तव्य सरकाराचें जाता की जे जे स्पॉट्स पयलीं पावसान ते वॉटरफॉलाचेर वचून लोकांचो जीव वतालो, जेन्ना आमी आवाज केलो तेन्ना आनी पावसाच्या वेळाचेर वॉटरफॉल बंद केले। बट आय एम आस्किंग द गव्हर्नमेंट की आज जे टुरिस्ट स्पॉट जे आसात, आतां गरमेचे दीस, ह्या दिसांनी गरमी इतली वाडल्या की गोंयकार वो खंयच्या तरी एका तळ्यान न्हांवपा वता, वॉटरफॉलाचेर न्हांवपा वता, स्प्रिंगाचेर न्हांवपा वता। सो असले जे आयडेंटिफायड जे स्पॉट्स आसा जंय मॅसिव गोंयकार जे वतात थंय पुलीस कित्याक नासता? थंय तुजे लायफ सेव्हिंग गार्डाचे लोक कित्याक थंय ना? डिझास्टर मॅनेजमेंट वॉट आर दे डुईंग? सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।